आरजी मदले कंफुसांव सोंपपाचे कसलीच चिन्हां दिसनात। हो विशय चर्चा करपाक आरजीपीचे अध्यक्ष मनोज परब हांणी पदाधिकाऱ्यां वांगडा सोमारा बसका आपयल्ली। मात हे बसकेक चर्चेक हजर रावपाक आरजीपीचे आमदार विरेश बोरकार हांणी न्हयकार दिलो। मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदतात तेन्ना आमी तयार आसात अशें मनोज परबान पत्रकार परिशदेंत सांगलें। मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकर हांच्या मदीं सुरू आशिल्लो संघर्श थांबोवपा खातीर पक्षाच्या केंद्रीय कार्यकारी समितीन सोमारा सांजेर पणजे पक्षाच्या मुख्यालयात एका विशेष चर्चेचें आयोजन केलें। मनोज आनी विरेश बोरकर हांचे मदीं चलिल्लो वाद सोंपोवपाक पक्षाचे केंद्रीय कार्यकारी समिती सोमारा सांजवेळार पक्षाच्या पणजेच्या मुख्यालयात जावपी आमदार विरेश बोरकार हांकां आमंत्रण दिलें। 3 ते 7 वरां मजगतीं बोरकार हांचे सयत 3 पदाधिकारी आनी पक्षाचे मुखेली मनोज परब, विश्वेश नायक हांचे मदीं चर्चा जावन तडजोड जावपाची आशिल्ली। मात बोरकार हांणी केंद्रीय समितीचें आवाहन भायर रावन बसकेक वचपाचें न्हय असो निर्णय घेतिल्ल्याचें गोमंतका कडेन उलयतना स्पश्ट केलें। तांणी हे विशीं पक्षाच्या अध्यक्षाक ईमेल केलो। आमदार विरेश बोरकार हांणी ईमेलांत मांडिल्ले मुद्दे सोमारा दनपारां 3 ते 7 ह्या वेळार हजर रावपाचें पत्र मेळिल्ल्याचें मान्य केलें। मात ह्या वेळार पूर्व नियोजीत म्हत्वाच्या चर्चेत वांटेकार जावपाचें आशिल्ल्यान हजर रावपाक मेळचें ना म्हूण स्पश्ट केलें। राजकीय वेळ आनी घड्याळाची वेळ वेगळी आसता असो उल्लेख करत राजकीय चर्चांक थारावीक वेळेची मर्यादा नासता अशें विधान केलें। तशेंच सद्याचो कार्यक्रम पुराय जाले उपरांत फावो त्या वेळा विशीं परस्पर एकमत जावप चड योग्य थारतलें अशेंय तांणी सांगलें। आपूण पुराय आदर, कटिबद्ध आनी पक्ष संघटने कडेन स्पश्ट भुमिका दवरता अशेंय तांणी स्पश्ट केलां। उशीर म्हळ्यार अंतर न्हय अशें सांगून बसकेक कळाव म्हळ्यार पक्षा पासून पयस रावप न्हय असो संदेशूय तांणी दिलो। तशेंच गोंया खातीर लढटना संघर्शाक तोंड दिवचें पडलें तरी आमी फाटीं सरचे नात अशे तरेच्या शब्दांत आमदार विरेश बोरकारान लोकांक भावनीक आवाहन करपी पोस्ट आपल्या फेसबूक पेजीर लेगीत घातलो। मजगतीं विरेश बोरकार केन्ना चर्चा करपाक सोदतात तेन्ना आमी तयार आसात। ताका आपले वांगडा अजय खोलकर आनी विश्वेश ह्या तिगाय बरोबर एकठांय चर्चा करपाची ना जाल्यार ते तांणी सांगचें। ताच्या पसंतीच्या 2 व्यक्ती बरोबर चर्चा करपाक तयार आशिल्ल्याचे आरजीपीचो अध्यक्ष मनोज परबान पत्रकार परिशद घेवन सांगले। काल आमी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतलेली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सान आमी सांगलेलें की आमचो जो आमदार आसा ते आमच्या विरेश बोरकर आमदाराक आयज आमी आमचे जे ऑफिस बेरर्स आसा म्हणजे आमी आमचो पार्टी सेक्रेटरी विश्वेश नायक, ट्रेजरर अजय खोलकर तांकां मेळपाक तेणी येवचो म्हणून पूण आमी ताका काल सांजो तुमच्या थ्रूत आमी ताका मेसेज दिल्ली, मागीर आमी ऑफिशियल ईमेलूय ताका केल्लो। पूण आयज दनपारां 12:46 PM म्हणजे अरावंड 1 सुमार दनपारां ताचो रिप्लाय येयलो आमकां की तो आउट ऑफ गोवा आसा म्हणून आनी ताका येवपाक मेळचें ना आनी ताचो फुडलो जो टायम आसा तेची अवेलेबिलिटी आसा तेची अवेलेबिलिटी तेजे ऑफिसांच्यान आमकां पार्टेक कळयतले म्हणून, म्हणजे तेजें ऑफिस आमकां कळयतलें आनी तेजे कितें तरी प्रायर कमिटमेंट्स आसा आनी जो पॉलिटिकल टायम आसा आनी क्लॉक टायम हो दोनूय डिफरंट आसल्या कारणान ताका हांगा येवपाक मेळोंक ना म्हणून तिणी आमकां सांगलेलें आसा। सो आमी रावले हेजेर, आमी मागीर आमची मिटींग घेतली, आमी डिस्कशन केलें आनी आमी ताका आतां जस्ट आमी ताका रिप्लाय केला आनी ताका सांगला की तेचो केन्ना टायम आसा तो टायम बेगिनांतल्या बेगीन आमकां तेणी दिवचो, कित्याक हो मॅटर जो आसा हो खूब सिरियस मॅटर आसा आनी हो जो इश्यू चल्ला तो आमकां जाता तितल्या बेगीन रिजॉल्व करपाक जाय, जेर कितें तें सोल्युशन काडपाक जाय। सो आमी आमदाराक बरयला की तेच्या ऑफिसाक तेणी सांगचें की जाता तितल्या बेगीन तेणें आपलो टायम आमकां अवेलेबिलिटी आहा ती कळोवची, सो दॅट आमी त्या दिसा प्रेजंट रावन ती मिटींग घेवन कितें आहा कितें ना तेजेर जाता तितलें एक बरें सोल्युशन काडपाचें म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।